खण पिडेस्तांचो प्रश्न मांडपा खातीर दिल्ली गेल्ल्या शिष्टमंडळाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन दिले 2 उतरांचे आश्वासन। देखता हूं ते भायर मेळ्ळे ना कसलेच ठोस उतर। मगो पक्ष पोट वेचणूक लढयत जाल्यार कोसळटलें युती सरकार। विजयान उक्तायलो भंय, म्हणटा तयार आसा प्लॅन बी, पूण प्लॅन विस्कटावन सांगपाक दिलो न्हयकार। गोंयचे संगीत नाटक सादर करपाक कला अकादमी दितली अर्थीक मजत, मात संगीत आनी संगीत आसचें नवें। गोविंद गावडेन दिली संगीत मोग्यांक खोशयेची खबर। येवकार, हांव जवाहर बर्वे। आतां खबरो विस्तारान। देखता हूं, पळयता कितें करूं येता तें। खण प्रश्न सुटावो जावपा खातीर 11 म्हयने वाट पळोवपी गोंयच्या खण कामगारांक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन हें आश्वासन दिलां। गोंयचो खण प्रश्न सुटावो करपा खातीर तांकां नवो मार्ग मेळ्ळा अशें भाजपाच्या नेत्यांनी सांगिल्लें। पूण खण कामगार जेन्ना प्रधानमंत्र्यांक मेळ्ळे तेन्ना आश्वासना बगर तांच्या पदरांत कांयच पडलें ना। मनात व्हडली आस्त बाळगून गोंयचे शिष्टमंडळ दिल्ली गेल्लें। भाजपाचे 3 खासदार सभापती प्रमोद सावंत, मंत्री विश्वजीत राणे, निलेश काब्राल, दीपक पावसकार, मगो तशेंच गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटाचे 3 फुडाऱ्यांचो ह्या शिष्टमंडळात आस्पाव आशिल्लो। सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाक आव्हान दिवपाक शकना अशा नकारार्थी उच्चारान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन उलोवपाक सुरवात केल्या अशें GMPFचो समन्वयक पुती गांवकारान सांगलें। गोवा 365 ताका फोन केलो तेन्ना तो कितें उलयलो आयकात। मिटिंग म्हणजे पयलीं नेगेटिव्ह आशिल्लो तो, सुप्रीम कोर्ट का है मैं क्या कर सकता हूँ, मागीर ताका सगळें एक्सप्लेन केलें आमी जें कितें मागता तें इल्लीगल किंवा म्हाका ना कोर्टाचे जे निर्णय जाल्ले त्या कोर्टाच्या निर्णया प्रमाणे आमी अमेंड करता आनी मागीर ताका सगळें एक्सप्लेन केलें 10 मिनटां सुमार आनी मागीर तो म्हणपाक देखता हूँ ना कमिटमेंट असो कॉन्क्रीट काय फक्त अमेंडमेंट म्हणलें कंपेन्सेशन म्हाका बरोबर नासलें। ऑप्शन बी हांवें ताका सांगलें नॉट पॉसिबल कॉर्पोरेशन ऑल्सो नॉट पॉसिबल सक्यो काय सक्यो म्हणपाक लागलो। मागीर ताका हांवें एक्सप्लेन करता कित्याक करता सगळे आशिल्ले 3 MP आसले, श्रीपाद आसलो 3 MP आसले आनी प्रमोद सावंत आसलो आनी हो आशिल्लो पावसकर, प्रसाद गांवकर, विश्वजीत राणे आशिल्लो आनी आमचे 2 जाण आशिल्ले। खण प्रश्न सोडोवपा खातीर खंयचो नवो मार्ग सोदला हाची माहिती मेळोवपा खातीर गोवा 365 भाजपाच्या खासदारांकडे संपर्क साधपाचो यत्न केलो। सरकारा कडेन 3500 कोटी रुपयांच्या अर्थीक मजतीची मागणी करतले अशें मोगोचो आमदार दीपक पावसकारान सांगिल्लें। पूण पुती सांगता हे विशीं कोण उलोवंकच ना। कायद्याची चौकटीत रावन जें कितें करपाक मेळटलें तें करतलो अशें आश्वासन प्रधानमंत्र्यान दिलां अशें खासदार नरेंद्र सावयकारान सांगलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन जें कितें आश्वासन दिलां ताका गोवा फॉरवर्डाचो मंत्री विजय सरदेसायान येवकार दिला। पूण एका बसकेंत खण प्रश्नार मार्ग काडप शक्य ना। खण प्रश्नार मार्ग काडप शक्य जालें ना जाल्यार लोकसभेचे वेंचणुकेंत भाजपाक परिणाम भोगचे पडटले अशें ताचें म्हणणें। The fact that Prime Minister is meeting the mining dependents and the concerned elected representatives of these mining areas today is a reflection of the concern that the government has for the mining dependents. It is not that it can be solved in one go. I don't know what are the measures that he had to promise, but at the onset what we can say is it is a welcome sign, much belated, but eventually at least it has happened. This is an issue of livelihood, of lakhs of Goan people. If this issue is not being settled or mitigated, then there is bound to be some effect. Cause and effect म्हणटा तो आसताच. Every action will have an opposite reaction. That way, inaction will also be having the consequences. Even at Lok Sabha election? First, it would be the Lok Sabha. गोंय सरकारान 2015 वर्सा नूतनीकरण केल्ल्या 88 खण कंपन्यांची लिजां सर्वोच्च न्यायालयान रद्द केल्ली। तेन्ना सावन खणी रोखड्योच सुरू जातल्यो अशी आश्वासनां खण कामगारांक मेळत आसात। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी येता ती पोट वेंचणूक लढयत जाल्यार युती सरकार कोसळूं येता। गोवा फॉरवर्डाचो मंत्री विजय सरदेसाक तशें दिसता। ताका लागूनच प्लॅन बी तयार दवरला अशें तो म्हणटा। पूण हो प्लॅन बी नेमको कितें तें मात तो सांगिना। युती सरकारांतल्या घटक पक्षांनी एकामेका बरोबर इश्टागतीची झगडी विजयाक पसंत ना।
भाजप आमदारा परसे गोवा फॉरवर्ड भाजपा कडेन प्रामाणीक आशिल्ल्याची विजय सरदेसाय सांगता. In politics there is no concept called friendly fight. So friendly fight जाता म्हणून आमी जर लोकांक सांगूंक लागले, लोक आमकां मानचे ना. There is a clear signal to the people that the government is not speaking in one voice, that we are not united. Now if we are not united, what it means? We are disunited. And what is the next thing for disunity? Is a collapse of the government. If the MGP goes ahead and contests those seats, how can MGP be running with the hare and hunting with the hounds? English भाषेन एक saying आहा मरे, running with the hare and hunting with the hounds. Can't be doing both. दोनूय जावंक शकना न्ही रे. तूं सरकारान आसा जाल्यार सरकारा बरोबर रावचें पडलें. म्हळ्यार घटक पक्ष सगळे एक आसचे पडले. ना जाल्यार तूं सरकारान नाचचो पडलो. कितें तरी जावचें पडलें. म्हाका हें समजना सी, म्हाका ही लॉजीक कळना. And I have asked this question to the Chief Minister myself. कि बाबा हें तुजें कितें what you make out of this? And I feel even he doesn't understand the logic. We have given the maximum support to the BJP to form this government. We are loyal with Manohar Parrikar. I am perhaps more loyal than even the BJP MLAs. So आमी ताजे बरोबर सारके राविल्ले आहा. आनी ताणें बी चिंतचें पडटलें. तो मातसो बरो जातकच ताणें चिंतचें पडटलें कितें करप तें हाचेर. करना जाल्यार इट बिकम्स अ लेम डक गव्हर्मेंट. मागीर कोण भिवचो ना हे सरकाराक. केन्ना जाल्यार केन्ना सरकार वता अशें म्हणटा. म्हणून मागीर प्लॅन बी काडचो पडलो न्ही. प्लॅन बी 100% रेडी आहा. आनी तुका सांगता प्लॅन बी असो आसतलो की तो जर करना ना जाल्यार गोंयाक स्टेबिलिटी मेळची ना. प्लॅन बी म्हणटा तो दोनूय भशेन आसूंक शकता. तो कसोय आसूंक शकता. तो गोंयाक स्टेबिलिटी दिवपाचो आसतलो. परवरेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. पोरणी घरां गोंयचें दायज हें दायज राखून दवरपाचे दिकेन नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसायान पावलां उबारल्यात. गोंयचे दायज जावन राविल्लीं जायतीं घरां दुरुस्ते वेळेर तशींच पडून आसात. तांची दुरुस्ती खर्चीक आसा. ताका लागून ह्या घरांची राखण करपा खातीर सरकारान मजत दिवपाचें थारायलां, विजय सरदेसाय सांगता. पोरण्या घरांचे दायज राखून दवरपा खातीर पर्यटन खातें, अर्थ खातें आनी जकात खात्याक तेंको दितलो अशें विजय सरदेसाय म्हणटा. पोरण्या घरांची जतनाय जातलीच, ती वापरपाकय दितले अशें तो सांगता. I felt that if Urban Arts Commission is not going to take us to where we want to reach, then we have to review it. For which we have today met with Indian Institute of Architects, also Mr. Edgar, our department also, and we have reached a conclusion that we will not have this Urban Arts Commission. Rather, we will have something called a Design Advisory Panel. फाल्यां आसागांव दर एक बिल्डिंग येता, just steel and glass. Suddenly it becomes an eyesore. So the architect will have to come to this design advisory panel and defend his case. Why his project should be approved. You will have to come to the panel and defend your case. Now we will have a design advisory panel, one for north and one for south. At the onset we will make it applicable only to ODP areas and to heritage areas which are marked. विजय सांगता गोंयाक स्थापत्य शास्त्राचो वारसो आसा. गोंय सरकार तो जपून दवरूंक सोदता. ते खातीर तो अर्बन आर्ट्स कमिशनाची मजत घेतलो. सल्लागार समिती वेचून नवो डिझायन करतलो. पोरण्या घरांची सजावट बदलचे आदी वास्तू विशारदाक हे समितीचो सल्लो घेवचो पडटलो. गोंयांत ओल्ड घरां आहा, बरीं घरां आहा, ती जी प्रिजर्व करपाक इजी नासता. So you need to incentivize the preservation of these heritage houses. So for which I was feeling that there should be a coordinated effort between me, the tourism department and finance, excise and all that, so that we incentivize them as heritage homestays. हॉटेलां करात तुमी घरचीं आनी तातूंत तुमकां कितें तरी आमी टॅक्स रिबेट बी दिवची पडटा. मुख्यमंत्र्याक सुद्दां आज हांवें सावंड ऑफ केल्लो ऑन दीस. जयपुराक ज्यो हवेलीज जाल्यो त्यो हवेलीज वीच बिकेम हॉटेल्स, हेरिटेज हॉटेल्स. तोच कॉन्सेप्ट घेवन आमी फुडें वयता. सद्या कांयच ना, सद्या फकत उलयतात, बातयां मारल्या आयचे मेरेन सरकारान की हेरिटेज राखूंक जाय म्हणून. राखतलो कसो तूं? पयशे जाय मरे. पयशे दिता, ग्रांट दिता तूं ना. बरें ग्रांट दिवनूय जाता तें every day it has to be maintained. How will they maintain it? Let them, this is the incentive. Goa is a small, beautiful state. And if you need a Delhi Urban Art Commission, that means you have to bring in a law. And too many laws are going to complicate matters. This is my view. Less laws, simple laws,
and Goa has many great architects, so they can always give views on aesthetics. That is my basic view. सचिवालयातल्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. चिखले विद्यामंदिर स्कुलाकडल्या सुरेखा हार्मनी बिल्डिंगेंतल्या एका फ्लॅटात बुधवारा चोरी जाली. संतोष शर्माच्या फ्लॅटांतल्यान चोरांनी 7 लाख रुपयांचे भांगर चोरून व्हेले. पळयात पुराय बातमी. महत्वाची गजाल म्हळ्यार ही चोरी दिसा उजवडा 12:30 ते 1 हे मजगती जाली. थळाव्या लोकांच्या म्हणण्याप्रमाण फ्लॅटात रावपी बायल कामा निमतान फ्लॅटांतल्यान भायर गेल्ली. जेन्ना ती बिल्डिंगेंत भितर सरली तेन्ना तिका फ्लॅटाचे दार उक्ते आशिल्ल्याचे दिसून आयले. तशेंच फ्लॅटांतले तिचे कुडीचे दारय उक्ते आशिल्ले. कुडीत भितर सरून कपाट पळयता जाल्यार सगळे भांगर गायब आशिल्ल्याचे दिसून आयले. फ्लॅटात कामाक येवपी बायल 12:30 सुमार भायर सरली. ती भायर सरतकच चोर भितर सरले अशें ते बायलेन सांगले. भांगरा वस्ती आनी कांय पयशे चोरांनी चोरून व्हेले, जाल्यार मोबायल आनी बाकीच्या वस्तूंक मात हात लायलो ना अशेंय तिचें म्हणणें. ऑफिसासून येयल्ले हांव कशी येयले हांव 1 o'clock म्हणल्यार घराको पावले की लॉक मोडलेलो दिसलो म्हाका. आमगे तो लॉक मोडलो चोरून हांव भितर येवन चोयले जाल्यार आमगे बेडरूमाचो लॉकूय मोडलो आनी आख्खे स्प्रेड जालो एशकोन. मागीर सकयल गेले आनी ते तेंगे चेड्याक मातशें आपयले ते कोण दार मारून ते येयले जाल्यार तेणेंय चोयले मातशें. मागीर म्हगे हजबंडाक फोन केला आनी ताका सांगले अशी चोरी जाला म्हणून. आनी तो हुंय थिंगा मोबायल आहा हॉलान तेणें ताका टच करूं ना. हिंगा बेडरूमान टॅब आहा, पुजा रुमान पयशे आहाय तेगेले चेन आहा ताका हुंय टच करूं ना तेणें. फोकोत दोन्ही कबडांतले आख्खे मोडून रोप बी भायर काडला तेणें भायर काडून आनी ते फायल बील सगळे फायले आतां कितें काडला तेणें खबर ना. गोल्ड आख्खी तेणें घेवन गेला आनी गोल्डाचो एक बॉक्स रेड कलर रेड मातशें पिंकीश रेड पिंकीश तशें करून एक येदो व्हडलो म्हणल्यार एक 4x4 तेदो आसतलो. तितून जितले जाल्यार ते बॉक्स घेवन गेला आनी भायले सगळे तेणें गोल्ड आख्खे घेवन गेले तेणें. आनी म्हगे बाबा गेले धाकटे एक बॅग हाडलेलो तितून तेंचे पयशे बी हाडलेले आनी बाबा गेले चेन फिंगरिंग सगळे घेवन गेले तेणें. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. म्हापशेकारांक शिवाजी महाराज सावरकरांचे विचार आयकपाक मेळटले. म्हापशेच्या लोकमित्र मंडळान तशी सोय केल्या. मंथन हे व्याख्यानमाळेत शुक्रारा 8, शेनवारा 9 आणि आयतारा 10 असे 3 दीस नामनेचे अभ्यासक विचार मांडटले अशें मंडळाच्या जाळवणदारांनी पत्रकार परिशदेत सांगले. शिवाजी महाराजांची व्यवस्थापन तत्वां ह्या विशयाचेर डॉक्टर केदार फाळके, दामोदर सावरकराचेर योगेश सोमण, जाल्यार समाजात शेणत चलिल्ल्या संवादांचेर डॉक्टर विश्वास मेहंदळे विचार मांडटले. म्हापशेच्या हनुमान सभागृहात सद्दां सांजे 6:30 ते 8 मेरेन व्याख्यानां जातलीं अशें प्रशांत बर्वेन सांगलें. वल्लभ केळेकार, अविनाश बेळेकार आनी विजय कनेकार हेवूय ह्या वेळार हजर आसले. 8 तारखेक सांजे 6:30 वरांचेर गोंयचो वित्त सचिव दौलत हवालदार ताचें उक्तावण करतलो. 2010 साली ही व्याख्यानमाला जी सुरू झाली ती अखंडपणे लोकांच्या वाढत्या प्रतिसादात आम्ही आयोजित करत आहोत. यावर्षी वेगवेगळे व्याख्याते आहेत जे महाराष्ट्रातून आहेत सर्वजण आणि त्यांची वेगवेगळ्या विषयावर एक वेगळी कीर्ती पसरलेली आहे. व्याख्यानाची सुरुवात एका गीतानं व्हावी अशा प्रकारचा प्रयत्न करतोय. त्याच्यासाठी पहिल्या दिवशी सावरकरांनी शिवाजी महाराजांवर लिहिलेली एक आरती आहे, जय जय शिवराया, त्या आरतीनं त्याचा एक सुरुवात होईल. दुसऱ्या दिवशी जयस्तुते ते गाणं होईल आणि तिसऱ्या दिवशी संवाद असा विषय घेऊन हीच मोची प्रार्थना असं जे कुटुंब पिक्चरातलं जे गाणं आहे ते गाण्यानं याची सुरुवात होईल. असा एक वेगळा कार्यक्रम 3 दिवस चालेल. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार. वेरोडा कुंकळे येवपाशिल्ल्या हावसिंग बोर्ड प्रकल्पाक थळाव्या नगरसेवकांनी विरोध केला. कुंकळे उद्देगीक वसणुकेंतल्या प्रदुशणाक लागून आदींच बेजारिल्ल्या लोकांक हो प्रकल्प कसोच नाका. पळयात पुराय बातमी. रोजगार निर्मिती जावपी प्रकल्प भितर घेतले पूण हावसिंग बोर्ड प्रकल्पाक खर विरोध आसा अशें थळावो नगरसेवक शशांक देसायान सांगले. आपल्याक ह्या प्रकल्पा विशीं कांयच खबर ना, लोकांच्या हिताआड येवपी प्रकल्पाक विरोध आसा अशें नगरसेवक सुकोरीन कुतिनोन सांगले.
आमी NIT सारको प्रोजेक्ट आमी आमच्या ह्या कुंकळे गांवांतल्यान दिल्लो आसा. एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावपाचो कसलोय जर प्रोजेक्ट आमच्या कुंकळेच्या गांवांक येता जाल्यार आमी त्या प्रोजेक्टाक वेलकम करतले. पूण असलो हो हावजींग बोर्डा सारको 2600 घरां हाडपाचो हो प्रोजेक्ट जो आसा ह्या प्रोजेक्टाक आमचो विरोध आसतलो आनी हो विरोध आमचो कायम आसतलो. आनी आमच्या विरोधाक जर सायडलायन करून जर हो प्रोजेक्ट हिंगा हाडपाक जर प्रयत्न केलो जाल्यार आमी मोठे प्रमाणे प्रोटेस्ट करून ह्या प्रोजेक्टाच्या आमी विरोध उबे रावतले. हावजींग बोर्ड येता म्हाका जाय कांयच खबर ना. इवन हांवें म्युन्सिपालिटी वदान थिंग देखून कोणें म्हणून हांवें आयकिल्लें ना. पूण लोकांगे फोन म्हाका एकान एक येताय. रात पासून कितलेशे फोन येयले न्हिदो पासून दिना मोठे भाशेन एकान एक इतली प्रेशर म्हजे आटाय म्हाका आजून कांयच खबर ना. म्हाका ह्यो हावजींग बोर्ड नाका. म्हजे कोंतान म्हाका हावजींग बोर्ड हो नाका कित्याक हेणे आम सफर जाताय तें पुरो हावजींग बोर्ड म्हाका नाका. वेरोडेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. शिवोलेच्या मुळाव्या भलायकी केंद्राचो कर्मचारी महेश देसायाच्या मरणाची चवकशी जावची अशें काँग्रेसीन मागलां. वरिश्ठांनी त्रास केल्ल्यान ताका काळजाचो आताक आयलो आनी कामार आसतनाच ताका मरण आयलें. ह्या प्रकरणाची चवकशी करपाची मागणी काँग्रेसीन केल्या. भलायकी केंद्रांचेर ग्रुप C ड्रायव्हर म्हणून काम करपी कर्मचाऱ्यांची अवतिकायेचेर काँग्रेसीन बोट दवरला. बाकीच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक बऱ्यो सुविधा मेळटात पूण ड्रायव्हरांक मात मेळनात अशें काँग्रेसीचें म्हणणें. गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी आयज मागता ह्या सरकारा कडेन की हाजेर तेमी चवकशी करची. जो कोण जर अपराधी आसा जाल्यार तेजी एक्शन घेवची आनी ह्या कुटुंबाक न्याय दिवचे अशें मागता. ऑनलायन बिलां फारीक करपाचो ॲप बाजारात हाडचे आदींच कोऑपरेटिव्ह सोसायटींनी लायटीची बिलां घेवप बंद केल्लें अशें काँग्रेस म्हणटा. ते ऑनलायन बिलां पे करपाची आसा पळय ती पयलीं ते आकाश सॉफ्टवेअर डावनलोड करून मागीर हे सगळें जे बँकेतली सिस्टम आसा ती बंद करपाची. पयलेच सिस्टम बंद केलें आनी आज लोकांचो सगळो बोवाळ पडलेलो आसा. आयजूच पेपरान हांवें वाचलां येदो व्हडलो पूल बांदला पूण अजुनूय ट्राफिकाची समस्या अजून सुटलेली ना. महिला काँग्रेस अध्यक्ष प्रतिमा कोतिनोच्या विरोधात फटीची कागाळ नोंदयल्ले बद्दल शुक्रारा काँग्रेस DGPक मेळून निरीक्षक आनी उपनिरीक्षकाक निलंबीत करपाची मागणी करतली. प्रतिमा कुतिनोचेर जे अन्याय जाला काँग्रेस पार्टी जी आसा प्रतिमा कुतिनोच्या फाटल्यान उबी आसतली आनी जे PI आनी PSIन गव्हर्मेंटाचे दबावान येवन ही कंप्लेंट फायल केल्या. आमी परवां जे आसा 4 सुमार DGP कडेन वचोन PI आनी PSI दोगांयचे सस्पेन्शनाचे डिमांड करतले. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. सांगे पुलिशेन अटक केल्ल्या काँग्रेस सांगे गट समितीच्या अध्यक्षाक शिवसेनेन तेंको दिला. हे घडणुकेचेर वोगी राविल्लो सांगेचो आमदार प्रसाद गांवकाराचेरूय शिवसेनेन टिका केल्या. पळयात. शिवसेनेची उपाध्यक्ष राखी नायक प्रभुदेसाय म्हणटा सांगेच्या सर्वसामान्य मनशाक न्याय मेळना. सांगे पुलिशेन पयले खेपे तिच्या घोवाची छळणूक केल्ली आनी आतां यूथ काँग्रेस अध्यक्षाची. हातांत पाटी धरिल्लो ताचो फोटो पुलिशेन व्हायरल केल्लो अशें तिचें म्हणणें. सांगे मतदारसंघा भितर एकूय CCTV कॅमेरा ना. जेन्ना हो विशय शिवसेनेन DGP कडेन मांडलो तेन्ना फकत तांकां आश्वासन मेळ्ळें. कृती मात कांयच जाली ना. ही CCTV आज सांग्यार कित्याक लायनात? कित्याक हे पुलिसांक तांची जाय तशी मनमानी करपाक, तांकां जाय तसो कायदो हातांत घालपाक. काल जेन्ना हो फोटो व्हायरल जालो त्या भुरग्याचो ग्रुपांनी डिस्कशन चलतालें. कोण म्हणटा ex-MLAन सांगलें कर म्हणून, कोण म्हणटा आनी कितें. म्हणजे म्हाकाच क्वेश्चन पडटा की सांग्यार जे पुलीस स्टेशन आसा तें फक्त ex-MLA आनी MLA पुरतेंच आसा. कारण हो सांग्याचो इन्चार्ज सागर एकोसकर PI आनी ह्या PIयाचे कारकिर्दी भितर हे सगळे इन्स्टन्सीस घडल्यात. थंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो डेव्हलपमेंट जातलो जाल्यार थंयची न्याय वेवस्था, थंयची पुलीस स्टेशन हें सारकें आसपा जाय, थंय न्याय वेवस्था आसपा जाय, नागरिकांक ताजेर विश्वास आसपाक जाय. जेन्ना ह्या सांग्यावयले पुलीस स्टेशनाची न्याय वेवस्था जर सारकी ना जाल्यार तुमी दुसरे डेव्हलपमेंट आनी खंयच्या हाजेर म्हणटात की ना. आज हांव DGPक सांगपाक सोदतां की आमी तांकां 1 म्हयन्याचो टायम दिता. जरी तर ते 1 म्हयन्या भितर तर CCTV जर तर तुमी घालना जाल्यार तुमी आमकां सांगा. राखी नायक ते CCTV प्रोवायड करता आनी मेंटेन हाडून तुमकां दिता प्लस मेंटेनन्सूय आमी करता. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी.
रस्तो सुरक्षेचो विषय महाविद्यालयाकडेन संबंधित आसा अशें मडगांवच्या गोविंद रामनाथ कारे कायदो महाविद्यालयाचो प्राचार्य डॉक्टर सेबादा सिल्वान म्हटलें. ताका लागूनच रस्तो सुरक्षे विशीं लोकां मदीं जागृताय निर्माण करपा खातीर महाविद्यालयान फुडाकार घेतला अशें ताणें सांगलें. पणजेच्या येरादारी खात्यान मडगांवच्या जी.आर. कारे महाविद्यालयाच्या NSS विभागाच्या जोड पालवान 30वो राष्ट्रीय रस्तो सुरक्षा सप्तक पाळ्ळो. ह्या वेळार सडक सुरक्षा जीवन रक्षा अश्यो घोशणा दीत महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी लोकां मदीं जागृताय केली. The 34th National Road Safety Week is of very dear concern to the college, and therefore we have spared the services of so many of our students to sensitize the masses in the city of Margam. The government of India know the lot of the youth they lose their life on the road. Ultimately, that youth life is a youth force in our country, which is going to build for our nations, and it is going to be reduced by day. It will be harmful for our country. That is why the our government of India is celebrating Road Safety Week in all over the India. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. संगीत नाटक मोगींक खोशेची खबर. नव्यान तयार केल्लें संगीत आनी नवी संहिता घेवन सादर केल्ल्या संगीत नाटकाचो पुराय खर्च कला अकादमी उखलतली. कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन तशी घोशणा केल्या. दामजीमा मंगेशकर स्मृती संगीत नाटक महोत्सवाक मंगळारच्यान सुरवात जाल्या. ताचें उक्तावण गोविंद गावडेन केलें. अंदूच्या महोत्सवात एकच गोंयचें नाटक आसा. तेवूय आदी प्रयोग जाल्ले देखून फुडल्या वर्सान नव्यो संहिता येवच्यो, नवें संगीत निर्माण जावचें हे खातीर प्रयत्न करतलो अशें गोविंद गावडेन सांगलें. नवी संहिता आनी नवें संगीत आशिल्लें नाटक आयलें जाल्यार कुशीक दवरिनासतना ताची नक्कीच निवड जातली. तातूंतल्या गद्य आनी पद्याक मात दर्जो आसचो अशें गोविंद गावडेन गोवा 365 कडेन उलयतना सांगलें. की नवीन नाट्य संगीत नाटक किंवा कोणतीही संस्था जर या रंगमंचावर जर ते आली जाल्यार मी एवढं जाहीर करू इच्छितो की या संस्थेला जो खर्च लागेल तो खर्च कला अकादमी उभारला तयार होणार आणि त्यासाठी आज प्रयत्न करावा एवढं मी आव्हान आजच्या सर्व दिग्दर्शक जे आहे, लेखक जे आहेत, जे संस्था जे आहेत, कारण संस्थांनी सुद्धा पुढाकार घेतला तर मला वाटतं चांगला होईल. कारण जोपर्यंत संस्था एका लेखकाच्या पुढे जाणार नाही व त्यांना आपलं काय पाहिजे आपल्याला हे जोपर्यंत सांगणार नाही तोपर्यंत लेखक अशा तऱ्हेचं संगीत नाटक मला वाटतं लिहायला तो हातात घेणार नाही. त्यामुळे आपण सुद्धा त्यांच्यावर जोर घालूया आणि ह्या संगीत नाट्याची एक नवी संचिता पुढच्या नाट्य महोत्सवात नक्कीच येणार याची आशा बाळगूया. पण मागच्या खेपेला मी सांगितलं होतं की त्या संस्थांनी नवं नाटक रंगमंचावर आणावं, नवं संगीत त्या संगीताला साध चढवावा. कारण 30 नाटकं सादर केली तर आपण आजच्या युवा पिढीला किंवा येणाऱ्या भावी पिढीला आपण काय देणार आहोत त्याचा सर्वांनी आज विचार करणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. महोत्सवाच्या आरंभाक शिक्का कट्यार हें य.ना. टिपणीसान बरयल्लें नाटक मोरजेचे संस्थेन सादर केलें. तातूंतले हे कांय संगीतमय खीण. कला अकादमींतल्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकर. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.